नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे मुख्य खबरो. सरकाराल्या कोविड मार्गसूचीचो प्रवाशाक संभ्रम. कारवारचो आयतवार बाजार रद्द, सोमाराक पर्यायी व्यवस्था. पदवीपूर्व कॉलेजाच्या अतिथी शिक्षकाक राज्यपालान योग्य न्याय दिवचो, समाजसेवक रवींद्र नाईक. आत पळया सविस्तर खबरो. सरकाराल्या कोविड मार्गसूचीचो प्रवाशाक संभ्रम. कारवार. कर्नाटक राज्यात कोविड प्रकरणाची वाढ जाल्ल्यान आठवड्या अखेर 2 दिवस संपूर्ण बंद दवरला. गोवा राज्याच्या सीमेर मादाळी चेकपोस्टार दोन्ही वॅक्सीन आणि 72 तासां भितरले RT-PCR प्रमाणपत्राची सक्ती केला. पण ट्रेनीचेर येतल्याक RT-PCRची आवश्यकता ना आशिल्ल्यान सगळेजण ट्रेनीर प्रवास करतात. हेजेन लोक संभ्रमात पडलात. ट्रेनीर कोरोना जायन काय कितें असो सार्वजनिकालो प्रश्न आसा. सरकारान मार्गसूची करताना सगळे दर्जाच्या प्रवासाच्या दृष्टीन आणि प्रवाशाल्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन विचार करून योग्य क्रम घेऊ जाय असो सार्वजनिकालो आग्रह आसा. कारवारचो आयतवार बाजार रद्द, सोमाराक पर्यायी व्यवस्था. कारवार नगरसभेच्या व्याप्तीत जानेवारी 9 तारखेक जावचो आयतवार बाजार कोविड कारणाक लागून बंद उरतलो अशें कळयलां. कारण आठवड्या अखेर विकेंड 2 दिवस संपूर्ण बंद आशिल्ल्यान हो बाजार रद्द केला हेची सार्वजनिकान नोंद घेवची. ह्या बाजाराक दुसऱ्या पैसलगांवच्यान व्यापारासाठीर सामान घेवन येवच्या लोकांक येवची नाका जाल्यार सार्वजनिकाल्या अनुकूलासाठीर आयतवाराक जावचो बाजार सोमाराक आसून कारवारच्या MG रस्तो सोडून शहराच्या भायर काजूबाग, कोडीबाग, बिणगा, बैतकोल, भांडीशिट्टा अशा जाग्यार बसून व्यापार करू शकतात. व्यापारान आणि सार्वजनिकान सहकार करचे अशें पौरायुक्त श्री RP नायक हेमी प्रसार माध्यमां मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. मागणाक म्हण मारिल्ली बंदुकेची गुळी लागली ती कुली कामगाराक. शिरसी. सुपारी कुळागरात काम करतल्या केशवरामा मराठे या 27 वर्षाच्या कुली कामगाराक माकडा आंबूडच्या म्हण मारिल्ली. ह्याच कुळागराच्या मालकान देवरू परमेश्वर भट हे मारिल्ली गोळी ती कुली कामगाराक लागली. जखमी जाल्ल्या कुलीक मंगळूरच्या खाजगी आस्पत्रेत दाखल केला. पोलीस प्रकरण दाखल जाला. आरोपी देवरू परमेश्वर भट हेमी फरार आसात. पोलिसांन तेमकां बेगीच बेगी अटक करतले अशें आश्वासन दिलां. राज्याच्या पदवीपूर्व कॉलेजाच्या अतिथी शिक्षकाक राज्यपालान योग्य न्याय दिवचो, समाजसेवक रवींद्र नाईक. कारवार. राज्याच्या पदवीपूर्व कॉलेजात अतिथी शिक्षकांन बहिष्कार घालून 25 दिवस न्यायासाठी धरणेक बसले तरी सरकारान तेमकां दुर्लक्ष केल्ल्यान असल्या अतिथी शिक्षकाक न्याय मेळोवन आनी विद्यार्थ्याले फुडले भविष्य बिगडन वयचे आशिल्ल्यान या प्रकरणात राज्याचे मान्य राज्यपालान लक्ष घालून अतिथी शिक्षकाक योग्य न्याय दिवू जाय अशें सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंदोलनकार श्री रवींद्र नाईक हेमी राज्यपाला विनंती अर्ज केला. गेल्ल्या डिसेंबर 10 तारखेच्यान पदवी कॉलेजाचे अतिथी शिक्षक न्यायासाठी मागणेक बसल्यार सरकारान दुर्लक्ष करचे हे खूप शर्मेची गोष्ट आसा आणि तेमकां दिवचो पगार हो खूप कनिष्ठ आसा. म्हूण ह्या दृश्टीन राज्यपालान सरकाराक योग्य आदेश दिवू जाय. या शिक्षकाल्या आंदोलनाक आपलो पूर्ण पाठिंबा आसा अशें तेमी सांगला. कुली कामगाराक दिसमजुरी दिवसाक 560 रुपये दिवची सरकारान घोषणा केला जाल्यार या अतिथी शिक्षकाक पगारात असो भेदभाव कित्याक अशें तेमी राज्यपालाक दिल्ल्या अर्जात नमूद केला अशें तेमी प्रसार माध्यमा मार्फत कळयला. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಳೆದ 25 ದಿನದಿಂದ ತರಗತಿಯನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಧರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ
ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರಗತಿಯನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ತಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು, ವೇತನ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಧರಣಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಒಂದು ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. शिक्षक संपार, विद्यार्थी वारार. परीक्षा लागीं येयली असताना शिक्षक नाशिल्ल्यान विद्यार्थी अडचणीत. जोयडा आपल्या विविध मागण्यांसाठी सरकारी प्रथम ग्रेड कॉलेजाचे अतिथी प्रोफेसर गेल्या म्हयन्याच्यान संपाचेर गेल्ले असून विद्यार्थ्यांक मात्र वाऱ्यार सोडिल्लो आसा. परीक्षा लागीं येयल्यान वर्गात मात्र शिक्षक नाशिल्ल्यान अभ्यासक्रम अर्धाचेर रावला. ताका लागून परीक्षा कशी घेवची असो प्रश्न निर्माण जाल्लो असून प्रशासनान हेची दखल घेवन कॉलेजाचो प्रश्न सोडवचो म्हण जोयडा सरकारी प्रथम दर्जाच्या कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यान शुक्रवाराक तहसीलदार संजय कांबळे हांकां याचिका दिली. जोयडा हांचे सरकारी प्रथम दर्जाचे कॉलेज पूर्णपणे अतिथी प्रोफेसराचेर अवलंबून आसा. राज्य स्तराचेर प्रोफेसर आमकां सेवेत कायम करून घेवूं जाय अशे विविध मागण्यांसाठी गेल्ले 1 म्हयन्याच्यान संपाचेर गेल्ले असून त्याचो फटको विद्यार्थ्यांक बसती आसा. मुळात कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे शिक्षणाची वाट लागली आसा आणि तेतूर भर मडलान शिक्षक संपाचेर गेल्ल्यान विद्यार्थ्यालो अभ्यासक्रम अर्धवट आसा. फुडली फेब्रुवारी म्हयन्यांत परीक्षा जाती आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यां भितर गोंधळ निर्माण जाल्लो आसा. जोयडा हांच्या सरकारी प्रथम दर्जाच्या कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांक दर वर्साक दांडेली हांच्या परीक्षा केंद्रात परीक्षेसाठी वचचें पडटा. तालुक्यांतल्या दुर्गम भागांतल्यान अनेक विद्यार्थ्यांक दांडेली हांगा परीक्षेसाठी वचच्याक कठीण जाती आशिल्ल्यान ताचो परिणाम विद्यार्थ्याल्या अभ्यासाचेर जाता. ताका लागून जोयडा हांगा परीक्षा केंद्र सुरू करची मागणी विद्यार्थ्यांन तहसीलदार संजय कांबळे हांचे कडेन केली. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक 7 बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.